आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक लाखांनी भाविक वयता. चडशे भाविक जे आसा ते पांयांनी वारी करून वयता. देशांतले न्ही तर विदेशांतल्यानूय लोक येतात. हितून भितरली एक लॉंगस्ट वारी म्हणल्यार काणकोण ते पंढरपूर. काणकोणच्यान 2 वारी वयतात, एक राजबाग तारी वयल्यान आनी एक पाळोळेच्यान. आमी आज पाळोळेची वारी भितर आमी आज येयल्या ग्रावंड झिरो रिपोर्ट तुमकां दाखोवपा खातीर, तेंचे अनुभव तुमचे कडेन शेअर करपा खातीर. तर तांकां मेळटलें, तांकां विचारतले. त्याच बरोबर जी लॉंगस्ट वारी म्हणटा आमी काणकोणच्यान येयल्ली ती, हितून भितरले चडांत चड जाणटी बायलां आसा, जाणटे दादले आसा, तेंच्या कडेन मेळया, तेंचे कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया तेंचे अनुभव. तुमी वारी कितले वर्सां जाली? आमी मागे 6वी वारी. पयली 2री वारी वयताले. आतां कितले दीस चल्ले तुमी? 9 तारखेर. 15 दीस. कसो आशिल्लो अनुभव ह्या वर्साक? किती त्रास बी जाले? तुमची एज कितली? वर्स 60. पण त्रास जावना काय? किती सांगपा पळयता? पावस बी पडलो. आतां ल्हान भुरगीं येवपा लागलेले ह्या वारी. फुडल्या जनरेशनाक कितें सांगपाक सोदता फुडल्या भुरग्यांक? तेणी केलं जाल्यार मागीर आमकां पळया एकट्यान एक केला. हय, तेणी करतकीर हांवें केला. हांवें सही ही 6वी वारी. टोटल कितली दीस लागता? 18-19 दीस लागता. अजून मला काय त्रास जाता. कितली वर्सां जाली तूं वारी करता? हांव जाली 2 वर्स जाली. हय. मग किती अनुभव येता ह्या वारींतल्यान? अनुभव म्हळ्यार तुका देवाची तुजें सगळें बारीक त्रास जाता ते लागना न्हू. देवाचें स्मरण करतकीर तुका सगळे त्रास वत हे कांय लागना. लोक जाणटे 80 वर्साचे 90 वर्साचे लोक येता आनी आमी ते त्रास म्हणून बी फायदो ना न्हू. काणकोणची सगळ्यात पयसली वारी म्हणटा. चड पयसली, कारण आमकां 100 किलोमिटर जे आसा काणकोण टू मोले हे आमकां 100 किलोमिटर चड पडटा. हय. सगळी काणकोणची वारीच्या त्रास आनी हेचे आमी विचार करून फायदो ना न्हू. आमकां जाय लास्ट देव, लास्ट पयशे जिवन हे सगळे लास्ट पयशे लास्ट देव न्हू. त्या ध्यासान फुडें वयता. त्या तेणी तुका त्रास येता जाल्यार लोकांच्या पांयां जाणटे लोकांच्या पांयां ह्या वर्सा वेगळो कितें अनुभव येयलो? अनुभव म्हळ्यार लोकांक सगळे जाणट्या पळोवन आमी त्रास सहन करून चलची पडटा न्हू. पावस बी लागलो वाटेर? पावस होऊन ना न्हू. पावसान चड त्रास जाले. वता त्रास जालो तुमकां? लागून त्रास जाता आनी पांय खोड आनी हे ते जाता. पूण देवाचे आतां तूं ल्हान करता त्या फोडाचे बी त्रास तुका कमी जाता. त्या गेल्या वर्साचो म्हाका एक्सपिरियन्स. म्हाका 2 फोड येयले, 1-2 जाण्टेले सांगले तुका फाल्यां पळया म्हूण. पूण खरेंच म्हाका जालें की फोड येयले ते त्या जेन्ना तुवें स्नान करतरीत त्या फोडाचो त्रास सामको कमी जाता. म्हागे एक्सपिरियन्स आहा, लोकांक म्हाका खबर ना. वारी येयले, एकंदर वारीचो अनुभव कितें आनी तेंचे कडेन उलयले तेन्ना तेणी कितें शेअर केलें तुमकां वारी बद्दल? वारी म्हळ्यार आमी काणकोणची वारी ती विठ्ठल रखुमाई मंडळाची वारी जी आसा ती पाळोळच्यान सुरू जाली. त्या वारी भितर आमी पयर सामील जाल्ले आनी त्या पयर सामील जाल्ले वारी भितर वेगवेगळे तरेचे अनुभव आमकां घेवपाक मेळ्ळे. ह्या भितर श्रीमंत गरीब अशें कांयच भेदभाव उरना. तर सगळे जाण समानतेचे सगळे जाणांक एक सारकी मेळटा, एक तरेची उर्जाय मेळटा. आनी चलत जेन्ना येता काणकोणच्यान आमी सगळ्यांच्या पयसली वारी आमगे काणकोणची सावथ गोवाची आनी त्या वारींतल्यान आमगेले सुमार आमगे 450 किलोमिटर चलत ह्यो वारी आमच्यो काणकोणच्यान दक्षिण गोंयच्यान काणकोणच्या लास्ट तालुक्यांतल्यान आमगेल्या पंढरपूर पर्यंत पावल्यो. अडचणी खूब येता. आमी एक मुर्ती व्हरून देवळां पुजपाक शकता आनी त्या मुर्तीची पुजा करूं शकता. पूण चलत येवप 450 किलोमिटर चलोवन येवप, वारी येवप हें खूब मोठें काम. बरें जे आयोजक उरता त्या आयोजकांनी ते अरेंजमेंट लोकांक करप. जे वारी जे भक्त येता तेंचे अरेंजमेंट करप, रावपाचें अरेंजमेंट करप, न्हावपाचें अरेंजमेंट करप, टॉयलेटी वचपाचें अरेंजमेंट करप. खूब कठीण काम तें, कारण खंयच्याच हॉल मेळना. अशा वेळाचेर सुद्दां त्या लोकांनी ह्या आमच्या सुरज नायक गांवकर म्हणा, नंदीप भगत म्हणा, नाल्यार बाबल पानी म्हणा, सगळ्यांनी बऱ्यापैकी अरेंजमेंट केली. ल्हानांतली ल्हान भुरगीं ह्या वारी येता.
जाणटेले जाणटे 70-80 वर्सांची जाणटेली सुद्दां ह्या वारी येता. वाटेर तेंचे पांय फुट्टा, मदीं मदीं पावस पडटा आनी उन्न तर चडांत चड वतच उरलें. अशा वेळाचेर सुद्दां ह्या वारीक भक्ती भावान हे लोक सगळे येता. तेन्ना खरेंच कौतूक दिसता ह्या भाविकांचें की इतली पयसल्यान चलत येवप आनीक आपले देवा कडेन एक भावना व्यक्त करप. ह्या खातीर जे आयोजक आसा त्या आयोजकांचें म्हाका कौतूक करीन दिसता. आनी अशीच वारीक सरकारान जरी ह्या खेपेक अनुदान दिवपाची जरी तयारी केली, अनुदानांतल्यान भावना कमी जाता अशें म्हाका दिसता. कॉमर्शियलायजेशन जावपा जायना, वेवसायीकरण जावपा जायना. लोकांचे स्वताचे 2 पयशे मोडून येवपाची तयारी उरपा जाय आनी तेन्नाच ही भावना चालू उरतली. सरकार पयशे दीत रावतले, सरकारान वेगवेगळे इंटेन्शन करूं शकता पयशे दिवपाचे, पूण जाल्यार सुद्दां सरकारान पयशे दिल्या ते गरजो भागोवपाक बरें, हितू भितर पॉलिटिकल लिडरांनी कॉम्पिटिशन जातलें दिसना तुमकां? आपणें वारी धाडली, तुवें वारी धाडली करून जातलें फुडें फुडें कॉम्पिटिशन जातलें. आनी मेन म्हाका दिसता कितें पॉलिटिकल लोकांचें ह्या भितर कॉम्पिटिशन जातलेंच. आपल्यान इतले वारी लोकां धाडलो, तितले वारी लोकां धाडलो, तें जावपा बरें. भक्तिभावान लोकांनी येवचें आनी ज्यो वारी आयज ज्या वारींनी 150 लोक येता, 175 लोक, 180 लोक येता, 250 लोक येता, त्यो वारी फुटपा जायना. कितली वर्सां जाली ह्या वारी आता? 4 वर्स जाले. वारी कसो आसा अनुभव ह्या वारीचो? अनुभव बरो आसा. किती किती वाटेर ते अडचणी येता तुमकां? वाटेर मातशें कितें टॉयलेटीचे मातशें न्हिदपाक उठपाक मातशें हे जाता, त्रास जाता. लोकांक मागीर फावर मागून घरा बी रावचें पडटा, हे करचें पडटा अशें. आनी बाकीच्या जेवणा खाण्यां बरीच सोयी जाता. तुम्ही सगळे मेळून करता जेवण बी? हातबोट लायता, हे करता. लोक दितात बी, जेवण दितात, ब्रेकफास्ट हे ते सगळें दितात. पूण आतां दिसान दीस लोक वाडपा लागल्याक? आतां वाडला खूब. ओन आनी 250-300 लोक आहात. हय न्ही? पयलीं 150 लोक आसले, ओन 250-300 लोक लागले. 2 वारी येता काणकोणच्या? काणकोण 2 आहा. त्या वारीक कितले आसा खबर ना, पण अशे आमचे 300 सुमार आसा. लोक वाडता? वाडत आहा लोकांनी पावता. तरी कंट्रोल जायना, मग आता कमी हे गेला सगळें. किती सुविधा मेळपा दिसता तुका वारकऱ्या खातीर? वारकऱ्याक कितें मातशें मेन म्हणल्यार टॉयलेटीची, बाकी कितें वाटेर कितें हे करपा जाय अशें. मेन टॉयलेटीचे प्रॉब्लेम जाता, वॉशरूम हे ते सगळें जायना. सरकारान जे गोवा भवन बांदपाची हें केलें पळय तें जाल्यार? ऑर्डर करता म्हणटा तो, करता म्हणटा. म्हणून कितें बस कितें हे केला म्हणटाले ते, अजून काय खबर ना. बाकीचे मेन म्हणल्यार जे कितें रावपाची वेवस्था आहे ते तेंच्यांनी करपा जाय. अशें म्हणटात की पंढरीच्या वाटे बाबळीचे काटे, असे अनेक काटे कुटे दूर करीत, अनेक संकटाचेर मात करीत, वादळ पावस व तेचेर मात करीत देशांतल्यान अनेक वारी ज्यो आसा आज पंढरपुरा पावल्ल्यो आसा. कांय वाऱ्यो काल पावल्ल्यो, कांय वाऱ्यो आज पावल्ल्यो आसा. आनी आमी आसात इंद्रायणी नदीच्या तिराचेर. तुमी पळोवपाक शकता लाखांनी लोकांची उपस्थिती आसा विठुरायाचें दर्शन घेवपा खातीर. नॉर्मली आमी पळयताले की वारी भितरचे चडशे जाणटे लोक आसताले, पूण हल्ली अशें दिसपाक लागला की यंग जनरेशन हितून भितर सहभाग घेवपाक लागलेला. गोंय सरकारानूय हितून भितर मानधन तांकां दिवपाचें ठरयिल्लें आसा. सो फुडें वारी मोठ्या प्रमाणांत वाडटल्यो अशें दिसून येता. आरडीएस गोवा खातीर भवेश बोरकर.